तिसरो फ्रंट म्हणटा तो कितें तो खबर ना, पूण गोंयचे आनी गोंयकारांचो बऱ्याक जें जातलें तें फुडें कळटलें. पर्वरेच्या सिवेज प्रोजेक्टाक फातर घालपाच्या सुवाळ्यांत पर्वरेचो आमदार रोहन खंवटे उलयलो. पणजे परस पर्वरेक गोंयची राजधानी करची म्हूण ताणें विशय काडले. रोहन आनी नरेश सावळान अपक्ष रावचे न्हय, पक्षांत वचचें म्हूण PWD मंत्री सुदीन ढवळीकार उलयलो. सुवाळ्याक आयिल्ल्या मुख्यमंत्री पार्सेकारा मुखारूच हें सगळें जाहीर उलोवप जालें. थर्ड फ्रंट म्हणून म्हाका हांव केन्ना केन्ना चिंततां कितें काय हांव एकूच सांगूंक सोदतां की विचार सगळ्यांचे समज बरे असले गोंयच्या हितान लोकांच्या हितान जे फुडें जातले ते फुडें जातले ते कोण हाडूंक शकता. मॉडेल कॉन्स्टिट्युएन्सी करची हाच्या खातीर आमी हातभार मारीत आसात आनी कित्याक करची न्ही हे हांव मानतां की पणजे पेक्षा आज गोंय राज्यान पर्वरी म्हणटा ती कॅपिटल सिटी करची म्हणून पूण तांणी अपक्ष रावचे न्ही. एक बऱ्या पक्षांत तांणी जॉयन जावचें. हांगा BJP आसा, MG आसा, जे पक्ष खंय तरी तांकां मुखार वयर पावयले. आज म्हाका असुवाच करचो दिसता कारण ताची जी धडाडी आसा ताचे सारको आनी एकटो आसा नरेश सावळ. ते उबी रावपिले. हे मनीस कामां फाटीं लागले बरोबर प्रत्येकाच्या फाटल्यान लागता. मुख्यमंत्र्याच्या फाटल्यान लागता, आमदार मंत्र्याच्या फाटल्यान लागता आनी तें काम पूर्ण करपाक कशें व्हरचें हें पळयता. दवरचें सदांच इंडिपेंडंट हे आसा ते मुखार आसचें न्हय अशें म्हाका दिसता आनी त्या खातीर थर्ड फ्रंट फर्स्ट फ्रंट तशीच चलोवचें. कुडतरी नाल्यांत 5 दुकर मेल्ले मेळ्ळे. अकस्मात इतले मोठ्या प्रमाणात दुकर मेले कशें तें मात कळ्ळें ना. तांकां नाल्यांत उडयल्ले. तांकां विख घालून मारले म्हूण दुबाव. मार्केटाच्या वाठारांत सगळ्याक वास मारपाक लागिल्ल्यान पंचायतीन भलायकी अधिकाऱ्यांक कळयलें. तांणी इन्स्पेक्शन केल्या उपरांत दुकरांचो विलो लावंक हात वयर केल्ल्यान निमणें प्रकरण पुलिसां मेरेन पावलें. कुशिल्ल्या दुकरांच्यो घाणी सोंसूं नजो जाल्ल्यान निमणें लोकांनीच दुकरांक नाल्यांत थंयचे थंयच लासले. 2-3 दीस जाले वास येता आनी कितें जालें काल मागीर हांवें ताका हें केलें तो हांगा पंचीनी कितें करपा उपाय कितें करपा आसा कर म्हणून चोवपा ना जाल्यार ते सगळे बोवाळ करपा लागले. हेचो वास सोंसूं जायना आनी कितें म्हणपा लागले. मागीर हांवें काडलें कितें उपाय केलो तांकां हात घालपा नासलो. कीड पोवन सारकें कुसोन गेला. मागीर ताका हांवें कितें हें करून उस घायन लासून वध केली. पंचायतीन हेल्थान कांय एक्शन घेयलें ना? ना हेल्थान कांय एक्शन घेयलें ना. तुमी हें कोण आमी केलें न्हू. तो येयलो न्हू मागीर तेका गेलो मागीर तेणी हें केलें आनी मागीर आमी काडलें तें. हेल्थाक गेल्यार ते सांगताय बुरयन दिव म्हण. ते दोतोर सांगलें हें जालें तें बुरयन दिवपा जाय. तुमली ड्युटी आहा म्हणलें हें करपाचें. तुमी म्हणलें सॅनिटेशन कमिटीचे तुमगे मेंबर आहा. तेका म्हणलें ऑलरेडी सांगिलां. तो म्हणटा दोतोरी सांगता. मागीर दोतोरी सांगता कोण येयना तो चोयला आनी वडे सांगता हांव हेल्थ सेंटरान गेलो. दोतोरी पयलें वॉर्निंग दिलें तूं कितें करपा लायक कर ना हांव कितें करपा तें हांव कोत्ता. हें केलो तेजें तेणी हाडलें कोणाक धाडलें आसतलें. तेंगे मागीर आमकां पंचायता लेटर येयलां हें पंचायतान काडपा म्हण. पंचायत कितें करून काडटलें तेन्ना पंचायताक तो कांय ना मॅशिनरी लुगार ना डिस्पोज करपा. हें कोण येलो 100 मिटर कुडको मागल्यार ते कोण दिना. आमी करपा तकलें आहा बाजार साफ करपा आमी हें दोत्ताय आनी ते एरिया कोण 100 मिटर कुडको दिना. आनी दुसरें हें कोणें ओडून हाडलें हें केलां हें सारकें न्ही. गोंय आनी तामिळनाडू मजगतीं सब ज्युनियर बॉक्सिंग सर्तींत तामिळनाडू जिखले. सर्त पेड्यां बॉक्सिंग हॉलांत जाली. गोंय बॉक्सिंग संघटनेन सर्त दवरिल्ली. उदेंत्या बॉक्सरांक बरी प्रॅक्टीस मेळची म्हूण भायल्या राज्यांतल्या बॉक्सरां बरोबर गोंयची बॉक्सिंग संघटना मॅची दवरता.
इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.